हो पळय हांव येतां बापा तुजी खुशी करूंक येता. देवान आमकां रोचल्या आमची खुशी करूंक न्हय पूण बापाची खुशी करच्याक. तातूंत आमकां शांती आनी आनंद मेळटा. पूण आमकां सगळ्या जाणांक काम आसा, वावर आसा, पूण वो वावर आमी ताचे कडून समजून घेवंक जाय. जेजून हे परी आपलो वावर कितें तो समजून घेतलो आनी बापाक तो विस्वाशी रावलो. आनी हाका लागून ताणें पातकाची साल पळय आसा ती कातरून उडयली. कशी आपलेंच जिवीत ताणें बापाक ओपून दिलें आनी तो बोली जावन आमचे पासत पातकांत ती सुटका मेळचे पासत तो आमचे पासत मेलो. पूण मेलो तितूंत उरोंक ना, पुनर्जीवन जावन तो आमचे भितर जियेता. आनी तो कोण? आमी जाणो तो देवाचो पूत म्हणून. आतां देवाचो पूत म्हणून बाकीचे समजनासलेले समजताले, पूण ते कित्याक येताले ताचेशी? आमकां कितें तरी बरें मेळटलें म्हणून. कसलें बरें? पेकोवणी, तरेच्यो पेकोवण्यो. पूण तो कोण आनी हेर कोण? हेर आमचे भशेन अशक्त मनीस, आमी सगळीं जाणां. पूण तो खरीपणी देवाचो पूत आनी देवाचे शक्तीन तो सगळो वावर करता. आनी होच जेजू आमचें सगळें आसा. पूण आमी कितलीं जाणां मानता तो देवाचो पूत आमचें सगळें आसा म्हणून? ताका आमी संदी दिता आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान ताका परगटूंक, ताचे बरोबर सहकारून आमचें जिवीत सारूंक? हे प्रश्न आमकां पडलेले आसा. तर तुमी कितें म्हणून करतले आतां? आमी कितें म्हणून करूंक जाता? कितले फावटी हांवें तुमकां सांगलां, सुस्कारांत आमकां जेजूचें जिवीत अणभवूंक मेळटा. प्रत्येक सुस्कार आमी मोत्तां सुस्कार भायर सरतना, पूण परतून ताचें सगळें पुनर्जीवन जाता. पूण तो आसत जाल्यार, तो ना जाल्यार आमी आमचेच सगळें जियेता आनी आमच्या वायटान आपल्यापणान आसा पळय तातूंत आनिकूय रोमन आमचें जिवीत जिवंक लागता. पूण ताचे सोबेत तर आमी आमची चिंतना भावना चाल दवरीत जाल्यार आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरें, निर्मळ आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी जिवंक लागतले. हे भाशेन मेरी एन कोपे ही एक माद्रू आसलेली. ती अमेरिकाक वचून न्यूयॉर्क म्हणटा पळय थंयचो 2 कडेन तिणें हॉस्पिटल स्टार्ट केलें. कशें केलें? थंयसर पळय केंस काततात सालोन म्हणटा पळय थंयसर तिणें धाकटुलें हॉस्पिटल बांदलें. तिचे सिस्टरी सगल्यांचो परामर्श करताली, कोणूय येवन थंयसर तांकां बरे भशेन. आनी स्लोली तिणें वाडयलें. थंयसर थान मागीर बरें केल्या उपरांत हॉस्पिटलांनी ती मोलुकाय म्हणटा पळय थंय गेली. मोलुकाय थंयसर एकलो पाद्री आसलेलो, डेमियन द लेपर. तो मोत्तालो. थंयचो सगळे कोडकारूच आसलेले. कोडकारांचो तो परामर्श करतालो आनी ताका लागून ताकाय कोड जाले आनी तो मोत्तालो. तिणें येवन ताचो परामर्श केलो आनी थंयसर तिणें आनिकूय बरीं हॉस्पिटलां बांदलीं. राणयेन आनी राजान तिका सांगलें हें सगळें कर म्हणून. ती सदांच एक मनान दवरताली, क्लेनलीनेस इज क्लोज टू गॉडलीनेस. नितळकाय आसली की ना देव थंयसर आसा. आनी आमच्या जिवितान ही नितळकाय पयले सुवातेर भायली नितळकाय कुडीची, मागीर भितरली, आनी हे भाशेन आमची भितरली आनी भायली नितळकाय आसली की ना हें सगल्याक दिसती पडोंक जाय. पूण कितें जाता खूब फावटी आमी आळशी जाता. आळशीपण एक व्हडलें महापातक, तें आमकां गिरासता. तर हें आसलें की ना आमी सुटसुटायेन जंयसर आमकां आळसाय आसा थंयसर आमी अदीक देवाची कृपा मागून तातूंतली भायर सरून बरें करूंक जाय. ही कृपा आमी सगळीं जाणां मागया ह्या मिसांतल्यान. सगळीं जाणां आमच्या हात अशे उंटेन धरया, दोळे बंद करया.
प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे सोबे आसा. आमी ताका एकवटून रावंक शकता वो आमचे चोस्तुंगी जिवंक शकता. तुमच्यान निवडूंक जाता. आमी तर ताका निवडलो जाल्यार आमचें जिवीत उदीकन उदीक जशे प्रमाणे बापान येवजिलां जेजू सोबे आमचें जिवीत घडोवन येवंक जाय तें खेरीतपण आमी जियेतले हांव. आनी तें जिवंक लागलें म्हणटच तो आमचे सोबे वावुरतलो आनी जो वावर तो आमचे सोबे कोत्ता तो आमी खुशालकायेन कोत्तले हांव.